Jeremias. B. निर्वासितांक चिठ्ठी. जुवांची खुणां आनी शेजारच्या राजांक संदेश. Chapter 27. जेडेकिया जोसियाचो पूत, जुडाचो राजा, हाचे राजवटकेचे सुरवेक हें सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियासाक पावलें. सर्वेस्परान म्हाका अशें सांगलां, तुका आतां चामड्याच्यो वाद्यो आनी जुवांचें एक आडबारें करून घे आनी तीं तुजे मांडीर घाल. मागीर एदोमाच्या राजाक, मोआबाच्या राजाक आनी आमोनकारांच्या राजाक, तिराच्या राजाक आनी सिदोनच्या राजाक हो संदेश पाठय. जुडाच्या राजा जेडेकियाक जेरुजाल्यांत मेळूंक आयिल्ल्या तांच्या राजदूतां वरवीं तो पाठय. तांचे उदेशीं तांच्या धोनयांक हो निरोप पाठय. सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, तुमच्या धोनयांक अशें सांगात, हांवें म्हजे व्हड पदवेन आनी म्हजो हात विस्तारून प्रिथूम आनी प्रिथुमेर आसलेल्या मनशांक आनी मोनजातींक रोचल्यांत. म्हाका खुशी आसा तांकां ती दितां. सद्याक हीं सगळीं राष्ट्रां हांवें नेबुकदनेजार बाबिलोनियेचो राजा म्हजो सेवक हाचे स्वाधीन केल्यांत. ताची सेवा करूंक हांवें ताका रानांतलीं जनावरां पर्यंत दिल्यांत. सगळीं राष्ट्रां ताची सेवा करतलीं, तशेंच ताच्या पुताची आनी ताच्या नातवाची मागीर ताच्याच देशाची पाळली पावतच दुसऱ्या बलिश्ट राष्ट्रांचे आनी थर राजांचे सत्ते खाल तो आसतलो. खंयचेय राष्ट्र व राज नेबुकदनेजार बाबिलोनीच्या राजाची चाकरी करिना वा आपली मान बाबिलोनियाच्या जुवांक बागावंक राजी जायना तर त्या राष्ट्राक हांव झुजान, भुकेन आनी पिडेशिडेन शिक्षा लायतलो. म्हणटच तुमचे पालयेन तुमच्या प्रवाद्यांचें, पारख्यांचें, सपनेकारांचें, जादूवाल्यांचें आनी गाडयांचें तुमी आयकूं नाकात. ते तुमकां अशें सांगतात, बाबिलोनियेच्या राजाची तुमी गुलामां जावची नात. ते तुमकां फटकिरी भाकितां करतात आनी तांचो परिणाम असो जातलो की हांव तुमकां तुमच्या देशा भायर घालतलो, तुमकां पयस धांवडायतलो आनी तुमचो नाश करतलो. उरफाटीं जें राष्ट्र बाबिलोनियेच्या राजाचे सत्तेक आपली मान बागायत आनी ताची सेवा करीत, ताका आपल्याच देशांत दवरतलो. तीं आपलीं शेतां कोंसतलीं आनी त्याच आपल्या देशांत शांतीन रावतलीं. उलयता तो सर्वेस्पर. जुडाच्या राजाक जेडेकियाक हांवें तेंच सांगलें. हांवें ताका म्हणलें, तुमच्यो मानी बागायात आनी बाबिलोनियेच्या राजाचें जूम घेयात, ताची आनी ताचे परजेची सेवा करात आनी अशीं तुमचो जीव राखात. तूं आनी तुजी परजा कित्याक म्हूण झुजान, भुकेन आनी पिडेशिडेन मरूंक इतलीं आशेतात. बाबिलोनियेच्या राजाची सेवा करूंक तयार ना त्या राष्ट्राक असल्या नश्टांनी आपूण शिक्षा दितलो म्हूण सर्वेस्परान धमकी दिल्या. तुमी बाबिलोनियेच्या राजाची गुलामां जावची नात अशें तुमकां सांगतात त्या प्रवाद्यांक तुमी कान दिनाकात. ते तुमकां फटकिरे संदेश दितात. हांवें तांकां पाठोवंक ना देखून. उलयता तो सर्वेस्पर. ते म्हज्या
नांवान तुमकां फटकिरी भाकितां कोत्तात. हाचो परिणाम हो जातलो: हांव तुमकां तुमच्या देशांतलीं भायर घालतलों, तुमचो नाश जातलो आनी तशेंच तुमकां भाकितां कोत्तात त्याय प्रवाद्यांचो नाश जातलो. हांव याज्ञिकाय कडेन आनी सगळ्या लोकां कडेन असो उलयलों. सर्वेस्पोर अशें सांगता: तुमच्या प्रवाद्यांचीं उतरां आयकूं नाकात. ते तुमकां हे भाशेन भाकीत कोत्तात. पळयात, वेगीं वेगीं बाबिलोनियेंत हांवन सर्वेस्पराच्या मंदिराचीं आयदनां परतून हाडचीं आसात. ते तुमकां फटकिरी भाकितां कोत्तात. तांचें आयकूं नाकात. बाबिलोनियेच्या राजाची सेवा करात आनी असो तुमचो जीव तुमी सांबाळटल्यात. कित्याक म्हूण ह्या शाराचें घट्टाण जावचें? ते असोळ खरे प्रवादी जाल्ले जाल्यार सर्वेस्पराचें उतर खऱ्यांनीच तांकां पावलोलें जाल्यार सर्वेस्पराच्या मंदिरांत तशेंच जुदासाच्या राजनिवासांत आनी जेरुसलेमांत अजून उरल्यांत तीं आयदनां बाबिलोनियेक वेचीं न्हय म्हूण सरसक्तीवंत सर्वेस्पराक तांची विनोती जावंक फावो आसली. जेन्ना नेबुकेदनेझारान बाबिलोनियेच्या राजान जुडाच्या राजाक जेहोयाकिमाच्या पुता जेहोनियाक आनी जुडाच्या आनी जेरुसलेमांतल्या सगळ्या व्हडा मनशांक जेरुसलेमांत हावन बाबिलोनियेच्या परदेसांत व्हेलीं तेन्ना ताणें खांबे, पितूळचो सागोर, आसनां आनी कांय देव मंदिरांचीं आयदनां ताणें शारांत दवरलोलीं. हांचे विशीं सर्वेस्पोर अशें म्हणटा: खरेंच जीं आयदनां सर्वेस्पराच्या मंदिरांत, जुडाच्या राजनिवासांत आनी जेरुसलेमांत अजून उरलोलीं, तांचे विशीं सरसक्तीवंत सर्वेस्पोर, इस्रायलाचो देव अशें सांगता: ते आयदनां बाबिलोनियेक व्हरतलेच. हांव तांची सूत घेय पर्यंत तीं थंयच उरतलीं, उलयता तो सर्वेस्पोर. मागीर हांव थंय थावन तीं परत हाडटलों आनी ह्या जाग्यार नव्यान दवरतलों. देवाचें उतर हें.